ज्यो सर्टिफिकेट फॉर समाज सर्टिफिकेट इश्यू केल्ल्यो इज नॉट लेजिटिमेट. कित्याक लेजिटिमेट ना त्यो लेटर हेडी चेंज केली. रजिस्टर एक आहा आनी लेटर हेडी एक घायले आनी ते सगळे सर्टिफिकेट दिलो. दॅट आमकां सर्टिफिकेट दिवन कोण कामां आमकां तेचे प्रॉब्लेम ना. पूण हें आमकां बरें जाता जावपा जाय. दीस इज द लास्ट प्रेस आमी घेताय तांकां आमी उलो मारताय. जरी तर तुमी चुकले जाल्यार हे आमी आजून विथ द हायकोर्ट ही जावन आसा हायकोर्टाची ऑर्डर. आमी रिन्युवलाक गेले. रिन्युवलाक येतरी गव्हर्मेंट आमकां केसो आयकना जालो. केसो आयकना जायन मागीर आमी कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां डायरेक्ट सांगिल्लें तुमच्यांनी तेमी एक एसोसिएशन फॉर्म केलें न्यू. म्हणजे ते न्यू फ्रॉडफॉल लेटर हेडी आसली तेचेर तेमी एसोसिएशन घोळ्ळें न्यू. म्हणजे तें दाखोवपाक हेंच म्हण आमी गेलें. पूण तें केलो ना. 21 ऑगस्ट 2023 ऑनवर्ड्स. सो तांकां तेदोन सान सिनियरिटी मेळटा. तांचे फाटली मेळना तांकां. आनी ते आमगेले पयशे हाडपाक गेले बँकीन. सो बँकी आमगेले 20 lakhs जे आहाय ते हाडपाक गेले ते तांकां दिवून आमी तेच्या पयलीं हांवें ब्लॉक केल्ले कित्याक ते पयशे आमचे ओडले म्हणून. सो ते एक जालें. मागीर ऑफिसाक ऑफिसूय तांकां मेळना म्हूण तांकां डायरेक्ट कळ्ळें. सो तितून इनवॉल्व कोण जालो हे लॉ डिपार्टमेंट आहलो निलेश काब्राल सर आमचो. हांव सर म्हणटा काय अजून सर म्हणटा काय कित्याक एक्चुअली म्हणपा न्हू सर. तेणी आमी इनजस्टीस केली. डिस्ट्रिक्टान पेंजीम डिस्ट्रिक्टान एक ऑर्डर पास केलो म्हण ते डिस्ट्रिक्ट इन फेवर आमच्या त्या डिस्ट्रिक्टाक तेणें मोडगांव हाडलो 15 दीस ट्रान्सफर करून. आनी हें जें न्यू रजिस्ट्रेशन पळय केलां तें ताका करूंक लायलें. हें कोण तुका परत धाडा. 15 दिसांनी तेणें परत धाडलो तें कोण. तें कोतरी मागीर सर्टिफिकेट पण धाडलें बऱ्या मनशान देवान एशी. आनी ते फर्स्ट पेज चिनाका हांव सावजाप जालो. तेन्ना मागीर कोर्टान गेले. सो आमकां डिस्ट्रिक्ट हितून सेक्रेटरीएट आमी कोण आयकना जाले. तो घाबराला सरा मेळ आनी एक मेळटा लॉ मिनिस्टरा मेळ. सो अशें करून आमी केलें. मागीर लास्ट टायम लॉ मिनिस्टरा घराको गेलो 5 जाणां आमी गेले. आनी स्ट्रेट सांगता जें कितें हांव सांगता तें हांव हॉटेल रातून सांगता. जाल्यार हे ऑपोजीट पार्टी पळय आहा तें हॉटेल रातून सांगचें हांव तुका तांकां चॅलेंज करता. हे देवा नांवान आमी कितें दोन सांगताय आमी जें कितें केलां तें रायट केलां आनी आमगे जाणट्यां पासत केलां. पूण तेम कितें केलां तें पोटा खातीर केलां. हांव नाका. आनी मेन आमची वाट लायली ती क्लार्क आसतो आल्कांत वाज म्हूण. तेणें आमची टोटल वाट लायल्या आखीच. सगळे गाडी घेवन पोंचता आनी कितें ती पयलीं कोण नासलें हें सांगपाक. हें म्हाका देवान धाडो तें हांव नाका. लोक जायत म्हणटा. सो सेकेंडली मागीर आमी कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां समन केली. समन करनाका तेंगे एडवोकेट मेळिलो ते पार्टीक. येनाका तेंगे तेगे एडवोकेट विचारलें तुमच्यान तें ऑफिस एक्वायर करून आतां तेंगे ऑफिस ना म्हणूं लागला. जाल्यार तुमी कित्याक एक्वायर करना एसेट हावसान आतां ना. पण एनीबडी कॅन फॉर्म द एसोसिएशन. येस ताणें सांगलें जजान आमी जाणाय सोनाकान सांगिल्लें सरान आमी जाणाय एनीबडी कॅन फॉर्म द एसोसिएशन. बट तुमच्यान तेंगे एसेट आयकोस ना बिकॉज युअर एसोसिएशन इज ऑन 21 ऑगस्ट 2023 ऑनवर्ड्स. सो तेजे ते टॅक्स पड्यान तुका म्हूण तेणें एक ती एफिडेविट दिली. ही तेगेली एफिडेविट ही तेणें तो प्रेजिडेंट म्हूण पळय आतां फ्रांसिस्को फेर्नांडीस पळय आसोळडेचो तेणें एफिडेविट दिल्या आपूण त्या ऑफिसान तेंगेलें कितें हात लायलें ना. तेंगे बुकां हात लायलें नाय ना म्हूण तेंगेलें एसेट हात लायलें नाय. दॅट मिन्स तो एडमीट कोता आमगेलें ऑफिस एक्वायर केलें म्हूण. हांव फेलिक्स फेर्नांडीस गांवान शिलवणचो. आतां आमी आमचे जे भाव आसात ते रेनेर भाव तांकां एकूच उलो मारताय. जेन्ना आमी आमगेलें जें एसोसिएशन आसा 1965 तें एक एकदम म्हणजे सिनियर सारकें. तितून भितर जेन्ना आमी जे आमगेले जाणटेल्यांनी हें एसोसिएशन घडलें आमच्या लोकां पासत तें एसोसिएशन आमी सिनियरिटी आसतना हें न्यू एसोसिएशन घडोवप हें म्हाका जाल्यार सारकें दिसना. आनी आमगेले जे मेंबर आसले तांणी जें कितें केलां तें म्हाका दिसता योग्य केलें ना. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन सिनियरिटी आसतना तुमी हें एसोसिएशन घडोवप हें बिलकूल रॉंग वस्ती. जरी तर कितें वयर सकयल जालां जाल्यार आमी एकामेकाक मेळोन तें सगळें सुटावें करूं जातालें. रेजिस्ट्रेशन आमचें करूं ना जाल्यार आमी एकठांय जावन बाबा एक मिटींग घेवया आनी कितें तरी करया आनी ताचेर कितें तरी तोडगो काडया हें आमी पयलें डिस्कस करपा जाय आसलें. आमी कितलेच फावटी तेंचे फुडें बराबर ऑफिसां वचोन जावं कितें करून आमी तांकां कॉन्टेक्ट करून ट्राय केली ह्यो आमगेलो हो तोडगो जो आसा तितून भितर आमी तें सुटावें करपाक. पूण तें कशेंच तयार जालें ना. तेंगेले कितलेय कडेन तुमकां हें मेळटलें कितें इंटरव्यू घेयल्यो प्रेस घेयल्लें तुमकां मेळटलें की ते वयल्यान आमकां चॅलेंज करतले. म्हणटकीर आमी तांकां चॅलेंज करपाक तेंचे फाटल्यान आमी पडना. कित्याक आमी आमगे जें एसोसिएशन आसा तें सांबाळपाचो प्रयत्न केला. हें एसोसिएशन आमचें ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हें एसोसिएशन आमगेलें 1965 आहा.
तेजे फक्त रिन्युअल जावं ना 50 इयर्स माय जाली आनी आतां तेमी एक न्यू एसोसिएशन ओपन केला खुद आमगे मेंबरां सांगना सोणा वो AGM घेना सोणा एन्युअल जनरल मिटींग घेना सोणा आनी तेमगेलें एसोसिएशन तेमी फॉर्म केला ऑल गोवा टॉडी डेपर्स एम्प्लॉईज ऑल गोवा टॉडी डेपर्स एसोसिएशन म्हण आनी हे तेमी केला रजिस्टर केला 21 ऑगस्ट 2023 जाल्यार एमी ते आमगेलें ऑफिस आहा तें कितकोन कॅप्चर केलें आयज आमी जायते जाण म्हणटाय आमी कितें ओगे आसले आमी कित कोताले आयज आमी हे हायकोर्टाक वचोन आमी ती आज केस जिखलोले आहाय जाय जाण आमकां अंडर एस्टिमेट कोताले अरे हे कित हायकोर्टाक वयतले कितकेन हायकोर्टाक वयतले आज हायकोर्टाकूय वचोन आमकां न्याय मेळ्ळो आहा आनी आयज आमगेले रेंदेर भावांक उलो माताय तुमी आमगेल्या पोतून हे हितू येवपा जाय हे आमगेलें पयलींचें एसोसिएशन आहा तें आनी ती जी सुविधा आहा ती आमी पोतून चालू करया जे भाशेन पयलें चलतालें ते भाशेन एसोसिएशन पोतून चालू करया कित्याक आयज तरी हें ना आमगेले OBC हे टॉडी डेपर्साचें सो हें आमी राखपाक जाय हो सोदताय आमगेली ऑर्डर जाल्या रिन्युअल जाल्या हायकोर्टा डायरेक्शनाचे गव्हर्मेंटा रिन्युअल करून 2030 पासून आमकां दिलें दॅट मिन्स आमी रायट ट्रॅकाचे आहाय मरे सो ते आहाय ते इलिगल आहाय ते आमगे कॅप्चर केलां ऑफिस तें तुम सोडचें आनी तुम म्हाजे बरें येवचें आम तेंचे बरें वचपा ना कित्याक वी आर इन रायट ट्रॅक ते रॉंग ट्रॅकाचे आहाय म्हणजे तेमी म्हाजे बरें येवपा जाय बाबा कितें जालें तें जालां चल आमी करया नाजाल्यार तांकां पयलीं ओल्ड मेंबर आहाय तेमी सांगपा जाय बाबा तुम चुकलो आहाय आतां ते रेडी आहाय तुमकां इतलें बक्षूंक आमगे देवान थंय सांगिल्लो आहा चुकलेल्या बक्षिचो म्हूण आनी आज आमगे करम चलता फास्टींग चलता आमगेलें आं तेजे पूण आमी हे प्रेस घेवन तांकां सांगताय एक मॅसेज दिताय तुम चुकल्याय आमी एक्सेप्ट कोताय पूण टॅक्स स्क्रॅप करया सगळे परत येया बरे भाशेन चलया कोणा म्हाका प्रेजिडेंट टॅक्स प्रेजिडेंट आमी केसली आसना पूण आतां कोर्टान सांगिल्लें म्हणून हांवूय जावपा जाय असो आमगे आसना कोणूय जावया पूण बरें चलोवपा जाय प्रायस इलेक्शन करया आनी बरें जावपा जाय